हाच्या शुभ वर्तेत हांव न्हू गरजेच्यो 2 संगती विसूंक सोदतां. पयलें जावन न्हू थोडो वेळ तुमी दुखेस्त आसतल्या, थोडो वेळ हांव तुमचे सांगत आसतलों, थोडो वेळ उपरांत हांव तुमचे सांगत आसचो ना. अशें तशें लकणी मालवोंचें अशें जातलें तशें जातलें, अशें जातलें तशें जातलें. आमच्या हरी एकल्याच्या जिणयेंत अशें घडता. कोंकणींत एक गाद आसा, कितें वारें आयिल्ल्या कुशीक आमी बागवता म्हणून. हरी एकल्याच्या जिणयेंत थोडे दीस बरे आसात, थोडे दीस दुखेस्त आसात. भलायकी थोड्या फावटी बरी आसा, थोड्या फावटी पाड जाता. थोड्या फावटी बरे लाभाचे दीस, थोडे नश्टाचे दीस. हर एकाक एक वेळ घडी आसा. आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत आयकूंक मेळच्या बरी हर एकाक वेळ आसा. पूण हांगा तशें मात्र न्ही. आमी अशें तशें म्हणटा आसतना हर एका मनशाचें लक्षण हें. आतां तशें जाता आसतना असो अर्थ कितें, एक खांबो पळया, खांबो असो करा तसो करा, ताचे उपरांत तो खांबो घट उरना, तो हालता. देखून जेजू कित्याक लागून आपल्या शिसांक थोड्या वेळा उपरांत तुमी म्हाका पळोवचे नात, पळयतल्यात कित्याक सांगता? तांकां तयार करच्याक. आयच्या शुभ वार्तेंतच आयकूंक मेळ्ळें शिसां मदेंचो घुसपड. हाचो अर्थ कितें तांकांच कळना की जेजू कितें म्हणटा म्हणून. देखून हाचो अर्थ कितें म्हूण तेच घुसपडांत आसात, दुबावांत आसात. आमच्या मदेंय जावचें तशेंच भावार्थी जिणी जियेतना. चड करून हें कोणाक लागू जाता? जेजून ताच्या शिसांक म्हळें वय. हे शीस कोण? हे शीस कोण? आतां ह्या आयतारा आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची एसेन्शन म्हणटा आमी ताची परब करता. जेजू सर्गार गेलो, पूण पास्काच्या दिसा तावन 40 दीस पर्यान आमी आसा. पास्काच्या दिसा आमचेर शिरांदारिनी म्हणल्या बरी देवाची कृपा पडली, देवाची कृपा मेळ्ळी. थोड्या फावटी आमी जाणा माथ्यार थोडेशें कितें आतांच्याक वोवंक खबर ना, थोडें कितें ववयता आसतना हळू आसतना माथ्यार बरें करून ववयत. पूण कितलें जड जाता, कितलें चड ववयता आमी लखता, आमची तकली लखता. त्याच प्रमाणें भावार्थांत घडूंक जाता. कित्याक पास्क उतरून दीस जाले, कृपा मेळ्ळी वय, संतोशान आमी जियेल्या, हालेलुया म्हळें वय, देवाक जावं महिमा म्हळें वय. पूण भावार्थांत जियोवचें मस्त कश्टांचें. आमी तिशीन इशीन करून लागता. आतां हें केदळा घडटलें जेजूच्या शिसांत तसो अर्थ हांव तुमकां सांगता. 2-3 नमुन्यान तरी अशें घडटलें. देखून जेजू कितें म्हणटा हाचो उद्देश ताचो भावार्थांत आमी घट आसूंक जाय. भावार्थांत घट आसूंक जाय. दुसरो विशय निमाणें सुवार्थ आखेर जाता आसतना जेजून म्हळें तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार संतोशान आसतलो. उपरांत तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. आमचें दूख संतोशान बदलतलें. दूख आनी संतोश खंयच्या जिनसाचो? दूख कित्याक? दूख कित्याक? मोर्न, पिडा शिडा, आंगाक गायी, ह्या काळजाक गाय जाल्ल्या वेळार आमकां दूख येता. पूण दूख तितलेंच ह्या ताच्या किसडीत कांय आसा. जायतीं जाणां बरें करून दोळ्यांत दुखां घालता. तांकां आमी म्हणटा आतां पुटल्यो जरी म्हणून. पूण जायतीं जाणां मनांत रडतात, काळजांतच रडतात, भायर दाखयनात. भायर संतोशान बऱ्यो कोण हांसो दाखयतात पूण मनान मस्त रडतात. कित्याक जावं पुरो? एक कारण हांवें म्हणयत, निराशा. कितलीं जाणां आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर रडतात. आमी केदाळाय म्हणचें आसा, सामोनिका रडली म्हणून. सामोनिका आपल्या पुता आगोस्तिना खातीर रडली म्हणून. पूण चारित्रीक जावन आमकां कोणें आमच्या मतीन घालां ती एक निराधारी स्त्री जावन रडली ना.
मोनिका धैर्यवंत स्त्री देखून आपलो पूत खंय गेलो ताची पाट सोडनासतना फाटल्यान गेली ती ताच्या फाटल्यानच गेली. हांव सोडना तुका म्हणल्या बरी. देखून मोनिकाचें दूख देवा लागीं विनंती करच्याक दूख आपणाच्या पुताची गत बळोवन न्हय. पूण आमी असल्यो संगती निराशा जावं पुरो मस्त वावर केला तुवें जिणयेन मुखार येवंक चिंतलें पूण सोलवणून सासाय निराशा. आत्मीकपणी निराशा जाता. आमी दूख रडता. कितलींशीं जाणां म्हाका तें भाग पळोवंक मेळटा. आमी कुमसारांत पातकां आयकत आसतना पयलें जावन इतलें खालतेपण तुमी दाखोवन त्या कुमसारीक येतात, दिंबी घालतात. कितलीं जाणां कुमसार पाताक सांगतना रडतात. जावं पुरो संतोशाचें रडणें हें. संतोश कित्याक म्हजें वजें आतां गेलें न्ही, हाळू जालें न्ही म्हूण संतोशाचें रडणें जावं पुरो. पूण थोड्यांक आमी इतलें पातक केलां न्हय, ह्या पातकाक लागून आमी अशें सांपड नासल्ले हांव न्हय म्हणून तेंय रडणें जावं पुरो. पूण कितेंय आसूं रडतात मनशां. मस्त जाणां रडतात. थोडीं रडतात वायट ह्या सैतान जैत येवन जाताना. थोड्या फावटी आमी हांगा इगर्जीन पळयता. आमी हांगा एक फेनाक घालून दवरता दिसाचें. आतां दग चड जाल्या पूण घडये पुटी थोडीं जाणां रातीच्या काळोखार हांगा येतात. थोडीं जाणां फांत्या परारच हांगा येतात. थोडीं जाणां दिसाचो वेळ येता आसतना कितलीं जाणां हांगा बसून गुपीत दुखां गळयतात. कित्याक जावं पुरो? देवा मुखार आसा जावं पुरो. तुमी तुमच्याच घरांनी थोड्या फावटी कांय दार बंद करून रडतात जावं पुरो. कित्याक वायट जैत येवन जाता आसतना सत सोलवातना आमी रडता. आतां जेजू न्हू तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणटा आसतना तें सांगूंक कारण आसा. आमी कांय नंतर कुर्सा वाटेच्या वेळार नियाळ केल्लो न्ही. जेजू त्या जेरुजालेच्या स्त्रियांक रडून आसलेल्या स्त्रियांक बुजयता. देखून हे शीस निराशी जाल्ले आसात. असली परिस्थिती जेजूचे शीस जाल्ल्या त्या आबारांक मात्र न्ही आमकांय लागू जाता. देखून जेजू म्हणटा आमचें दूख संतोशान बदलतलें. भाव भयणीनो, आतां मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां एक विशय सांगलो. भक्तीक आनी भावार्थी आमी आज विसवण करूंक आसा. दूख तें सगळ्यांक, संतोश तो सगळ्यांक लागू जाता. पूण एका भक्तिका मदें आनी एका भावार्थ्या मदें फरक कसलो? भक्तीक पवित्र स्नान घेतलो जायचें म्हणून ना. हांगा आईच्या ह्या ब्रेस्तरा दिसा ह्या हप्त्यामध्ये केदाळे सकाळी जावन संजेर हांगा मस्त लोक येता. ह्या लोकां मदें सदांच आमी क्रिस्तांवां, ताचे उपरांत आमच्या हेर धर्मांचे जावं पुरो, हिंदुवांच्या धर्माचे जावं पुरो, मुस्लिमांचे जावं पुरो, हांव कोण कितें म्हूण सांगना येतात. पूण हे सक्कड भक्तीक देव जेजूचेर देवाचेर तांकां भक्त आसा. पूण आमी आसाव न्ही ह्या येवकारिस्तांत भाग घेवची आमी भावार्थी आमचें आपोवणें दुसरें. आमी आनी अशें या तशें म्हणून आमी हालची मनशांनी लखची मनशांनी. देखून एक 2-3 फरक हांव तुमकां सांगता, तुमी हे मतीन दवरल्या पुरो. खंयचेय एक संगती सक्कड आमकां उगडास दवरूंक जायना. एक भक्तीक कितें करता, देवा लागीं धांवून येता, आपणाक जाय आसलें सांगता, मेळ्ळें जाल्यार घेवन फाटीं वेता. देखून भक्त धार्मीकपणी आमी हांगा इगर्जेक येवन दाखयता. म्हाका त्या आयस्क्रीम पार्लराचें आयस्क्रीम बरें जाता, देखून हांवूय त्या आयस्क्रीम पार्लराचो भक्त. हांव थंय वेता, म्हाका मनपसंदीचें मेळ्ळें, दुडू दिलो या आनी कितें हांवें केलें आनी फाटीं गेलो. म्हाका तातूंत चडीत लागू जायना. पूण भावार्थी कोण? जायतीं तुमी सगळां जायतीं जावं पुरो काजारी मनशां. काजाराच्या दिसा लग्नाच्या वेळार तुमी दिल्ली बसावणी सुखांत तशें दुखांत, सुखांत तशें दुखांत आमी विश्वासी रावतेले.
आनी हे सुखांत तशें दुखांत एका पती पत्नीन मात्र न्ही, देव आनी परजे मोदय हो बांद एकवट. देखून म्हज्या जिणयेंत दूख येवं संतोश येवं हांव थीर रावतलो. देखून तें जेजू आपल्याशी सांगूंक सोदता. भावार्थी तो सूख येवं दूख येवं हांवें येदोळूच देवाची जाणवाय जोडून घेतल्या. देखून हांव थीर आसा. हांवें सांगिल्लें सत वळखतात गी. आमी हें सांगिल्लें सत असो अर्थ गुंडाय असो आसा. आमच्या मदलीं कितलीं क्रिस्तांवां भक्तीक जाल्यान भावार्थी न्हय. भक्तीक जाल्यान देवाक सोदून हरये कडेन धांवतात. दिल्लें मेळ्ळें जालें. आमची भावार्थी जिणी तितली मात्र गी. चिंत्या काजाराच्या जिणयेंतच तुमकांच तो गोव तें बायल सुखांत मात्र आसा, दुखांत तूं गेलो फाट वच पेल्यान म्हणून कोटमान गेले जाल्यार तुमकां कशें विश्वासघात बोगाना. भक्ता न्ही आमकां हरी एकल्याक. त्याच प्रमाणे भक्तीक घेता आनी वेता. भावार्थी थीर रावता सुखांत तशें दुखांत. आनी एक विशय, भक्तिकाक अजापां जाय. भक्तिकाक कुणा जाय. कुणा ना जाल्यार भक्ती घेना. आतां जायतो लोक ह्या इगर्जे कित्याक येता? आमी मागल्लें मेळटा. आमी मागल्लें मेळटा म्हणून सोदून येता. जर तर हांगा मागल्लें मेळना, ह्या ही एक आसल्या पैकी एक इगर्ज म्हणलें चिंताप आसा, कोणी येना. आमच्या फिरगजीन जावं पुरो, कित्याक ती आमची फिरगज. देखून आमकां आमी ते फिरगज कुटाम. पूण असले एका पुण्यक्षेत्रांत कित्याक येतात? मागल्लें मेळटा. कुणा जाय, असर्यां जाय, अजापां जाय. पूण एका विश्वासी कडेन, ह्या भावार्थ्या कडेन भावार्थी कुणा विचारिना. देखून तुमी हांगा सक्कड ह्या पंथ्या बरार ह्या सकाळीं आयल्यात, पूण हांव चिंतिना तुमी फकत भक्तीक म्हणून. तुमी भावार्थी मनशां. आमी सगळीं भावार्थी मनशां. ताका लागून आमकां हें भाग मेळ्ळां. देवाचें उतर आयकुनचें, जेजूचें मास रगत घेवनचें. भक्तिकाक इनाम मेळ्ळ्या पुरो. देवा म्हाका म्हज्या बिझनेसांत लाभ दी, लाभ मेळ्ळो. म्हाका भलायकी दी, भलायकी मेळ्ळी. म्हाका तें दी, हें दी, मेळ्ळें. बरें. मेळना जाल्यार हांव सोडून वेता, आनी कडेन खंय सोदून वेता. पूण भावार्थी आमी विचारिना देवा म्हाका तें दी, हें दी म्हूण. तुमी मागतात जावं पुरो. पूण आमकां सगळ्यांच्या की वर्तें मेळ्ळां, जेजूच मेळ्ळा. जेजूच मेळ्ळा. ताचेंच मास रगत मेळ्ळां. देखून आमी भावार्थी मनशां. भक्तीका बरी आमी करूंक म्हणून जो भक्तीक संवसाराक वरगोवन वेतात. भक्तीक संवसाराक वरगोवन वेतात. म्हळ्यार कितें? हांव जाय आसल्या प्रकार जियेता. देव म्हज्या गरजेक मावल्या पुरो म्हाका. पूण भावार्थी संवसाराक एक विपर्यास. भावार्थी मनीस संवसाराक एक विपर्यास. देखून जेजूची निमाणी उतरां पळया. तुमी सुस्कान रडतल्यात. कोण? ताचे शिस म्हळ्यार आमी. पूण सगळो संवसार संतोशान आसतलो. सगळो संवसार संतोशान आसतलो, खुशाल भरीत आसतलो. पूण तुमी रडतल्यात तें तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. हें भावार्थ्याचें लक्षण. केदळा बदलतलें? केदळा बदलतलें आमचें दूख संतोशान? 8 बागी आसा. बागी ती अंतस्करणी दुर्बळी, तांचें जावन आसा सर्गींचें रास. देवाच्याच वेळार आमचें दूख संतोशान बदलतलें. भावा भयणीनो, देखून आयच्या दिसा कितें करचें? भावार्थ्या बरी थीर रावया. भावार्थ्या बरी थीर रावया. थोड्या फावटी भावार्थ आमच्या भुरग्यांक धांवनूच आमी शिकी येता. तीं भुरगें आवय बापाय सुकून गेलीं, भुरगें कालो बोलो जाता, रडता, भिरांतीन भरता, बोब मारता. म्हजी मम्मी ना, म्हजो डॅडी ना म्हणून. तेंच आमी हांगा थोड्या फावटी पळयता. हांव सांजेर म्हाका खुशी जाता. हांगा मैदान सक्कड उक्तें आसा. थोड्या फावटी आवय बापूय येता, तांच्या ल्हान भुरग्यांक सांगता,
भुरगीं हांगा मैदान उक्तें म्हणून धांवतात त्या रुखा फाटल्यान हांगा पुरा तांकां खबर आसा आमच्या आवय बापूय हांगा इगर्जेन बसल्यात. आमच्या आवय बापूय खंय आमकां सांडून पयस वचूंक नाका, हांगा खंय मैदानांत आसात. त्या धैर्यान भुरगीं बरें करून धांवतात, संतोशान आसात. आमी कितें सदांच्या भाशेन लागा घालतात म्हणटा आमी तशें करतात. हें भुरग्यांचें स्वातंत्र्य, हें भुरग्यांचें स्वातंत्र्य. कित्याक आमच्या आवय बापूय आमकां सांडून वचोंक नात, ती आमच्या सांगाता आसात. आतां समजल्यात जेजूय आपल्या शिसांक म्हणटा तुमचें दूख संतोशान बदलतलें, भियोवचें नाका. कित्याक आमी खंयी गेल्यार तो आमच्या सांगाता आसा. देखून हेंच धैर्य घेवन आमच्या घरांक या, आमच्या कामांक या, आयच्या सगळ्या दिसाच्या राटावळे वेळार उगडास दवरया. जेजू आमच्या सांगाता आसा, कित्याक आमी भावार्थी मनशां.